तो जेन्ना ह्या लेवलाचेर पावता आनी एक ज्येष्ठ नेतो जाता, एक असो लिडर जाता जेका कितलेशेच लोक आपले आयडल म्हणून मानतात, नाजाल्यार भुरगे पळयतात, जे चळवळी खुबश्या भुरग्यांक आतां यंग जनरेशनाक खबर नासतली। फाटीं आमी जेन्ना 2-3 वरां हांव विनेश ते कडेन बसलो तेन्ना फूल एग्रीकल्चर पॉलिसी आमकां तिणें दाखयली आनी आमी जाणा कित्याक ती करपाक आमी पार्टिसिपेट जाल्ले। जेन्ना तालुका लेवलाचेर विलेज लेवलाचेर मिटींग जाताले तेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक धाडटाले ते पॉलिसी, कित्याक हे फर्स्ट टायम अशें जालां की पॉलिसी लोकांक विचारून एक पॉलिसी जाला म्हणून। परत कूळ मुनकाराक लागून कसो तो सांगतालो आपूण दिल्ली वयतालो ट्रेनींग वचून एकटोच वयतालो, एकटोच सुप्रीम कोर्टान वयतालो, ते फायट करतालो, ते झगडटालो आनी खूब एडवोकेटा वांगडा बसतालो। हे खुबशे गजाली तेणी आमकां सांगले। मागीर कॉलेजीची स्थापना कित्याक जाली की हांगासल्या भुरग्यांक पणजे वचून शिक्षणाक त्रास जाताले, सो तांकां लागीं कॉलेज जावची हे तेजे ड्रीम आसले, सो ते कॉलेजचे ड्रीम तेजे पूर्ण जाले आनी अशे भरपूरशे गजाल तेणी आमकां सांगलेले। सो एक चळवळींतल्यान येयल्लो एक नेता आयज आमच्या भितर ना, अशें गोंयांक लागून एक व्हडलें लॉस आसा। पूण आतां तेच्या पार्टीनूय BJPनूय जर ताका एक श्रद्धांजली जर दिवपाक जाय आनी खऱ्या रितीन दिवपाक जाय, जी पॉलिसी तेची एक ड्रीम आसली एग्रीकल्चर पॉलिसी एक जावची गोंयांक लागून आनी बहुजन समाजाचे जे शेतकरी आहा तांकां न्याय मेळचो, तेंची शेतां उरची, जागे उरचे म्हणून, जाल्यार ती चालीक लावपाक जाय, इम्प्लिमेंट लावपाक जाय। आमी तेंच्या फॅमिलीक देवान शक्ती दिवची म्हणून मागता आनी तेंच्या आत्म्याक शांती लाभो। देव बरें। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।